हो क्रीप जालो म्हाजो डॅडी कोत्तालो भुरगेपणासान आनी आयज पासून हांवें 50 इयर्स जाली आनी मागीर हांवूय डॅडी करपाक लागलो आनी डॅडीच्या बरोबर हांवूय खूब शिकलो हो क्रीप करपाक स्पेशली वेन इट कम्स टू लायटिंग इफेक्ट्स. हो आयज आमी क्रीप केला हो सारको इको फ्रेंडली. All three king palaces, when it comes to three king palaces, all three king palaces are made up of bricks, pavers which are used for footpaths, the polisher poles which are used for balconies and all, and cement and sand. हो आखो क्रीप आमी इको फ्रेंडली केला. तशेंच हांव मागता म्हाजी एक मेसेज स्प्रेड करपाची आहा ती म्हाज्या बाराबोरच्या भुरग्यांक द एज. आय विल से दॅट म्हाज्या सगळ्या हे म्हाज्या एजीच्या भुरग्यांक तेंचे कडेन सांगूंक सोदता की हो कल्चर हो ट्रेडिशन हा तो मुखार वचचो. तशेंच हो क्रीप करपाक आमकां ऑलमोस्ट एक म्हयनो लागता. वी स्टार्टेड ऑन 20th November आनी आमगे फिनिशींग बी दिवन सारको 24th December काबार जाता. हो क्रीप करतना वेन इट कम्स टू क्रीप हो क्रीप करतना आमी सारको हांव डॅडी मेळोन करता. हितून आनी कोणूच इन्वॉल्वमेंट आसना. हांव आनी डॅडीच मेळोन आमगे दोगांयल्यो आयडियाज आमी घेताय. म्हाजी आयडियाज तशेंच म्हाज्या डॅडीची आयडिया घेवन आमी कितें आहा कितें बरें दिसतलें आनी आमचो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड पॉयंट आमगे हो क्रीप आहा तो आमगे लायक बेथलेहम शारान जेजू जल्मलो मागीर 3 किंग्स डिफरंट रिजनांतल्यान येयले. ही काणी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक कळोंक वॉट इज क्रिसमस द स्टोरी ऑफ क्रिसमस आमकां ही सगळ्यांक दाखोवंक जाय. तेका लागून आमी क्रीप करता आनी हो क्रीप आमी असो करीत दवरतले. तुमकां कितें सांगून दिसता? म्हाका सांगून दिसता की जें पळय हांव ह्यो गोटो पळय करून येयलो 50 वर्सां मायज जातरी 52 वर्सां हो भुरगेपणाच्यान जो गोटो करताले आमी आमच्या वारांडाचेर पोन्नीच्या घरांत आनी अशें दिसता की लोक येता भायले लोक येता फोंडेचे सोडून भायले लोक येता आनी हो क्रीप पळयता आनी क्रीप पळोवन सांगता बाबा तुमचो क्रीप बरो जाला बरो दिसता पळोवपाक. लायटींग सेटींग जावं फिनिशींग सगळें तुमचें निवड आसा तेन्ना आमकां उमेद भोगता की बाबा लोक आमकां बरी पदवी दिता आनी शाबासकी दिता. आमकां बारीक म्हाका चोवपाक दिसता की बाबा लोक आमकां शाबासकी दिता तो आमकां एक प्रायज दिसो म्हणून. जो लोक आमचे हिंगा येता कमी 12 दीस 13 दीस सुमार लोकांची हिंगा गर्दी आसता. लोकांनी असोच हो क्रीप पळोवपाक येवचो. I myself am very proud to do this creep with my dad. I am get very excited to do this creep with my dad. I am getting a very opportunity to learn a very good things of the creep. I am in the different techniques, for example, lighting effects and all. I am very proud to do that. हांव सारको इतलो एक्सायटेड जाता म्हाज्या डॅडी बरोबर काम करतना आनी म्हाका कितें कळटा आनी आयज हांव हे डिवेलप जाला हे क्रीप करतना हांवूय खूब शिकलां. म्हाजी आयडिया डॅडीची आयडिया आमी दोगांयचे घेवन हो क्रीप करता आनी सगळ्या लोकांक हे आमगे टॅलंट लायक जाता. वी आर व्हेरी हॅपी. सो एवरी इयर तुमी कॉम्पिटिशन एक आसता न्ही सो तेका लागून तुमकां हांगासर प्रायजा बीन कितें मेळ्ळा हेच्या पयलीं? We are winners for taluka level. Even we are winners for all Goa state level. All Goa. I mean that taluka level. So we are very happy. And खूप लोक हिंगा येवन at the main prize I will say that खूप लोक आमकां येवन हिंगा भेटता आमच्या बाउंड्रीन येवन कंपाउंडान येवन गोटो पळयता. दॅट इज वन ऑफ द बिगस्ट प्राइज फॉर अस. आनी दॅट इज अ विक्ट्री फॉर अस. हुंयच्यान दीस वयता गोटो करतना हुंयच्यान दीस वयता आनी हुंयच्यान क्रिसमस येता. एंड वेन इट कम्स टू नोव्हेंबर आमी सारखे हॅपी जाताय. बाय आनी चेडो मेळोन गोटो करताय. वी गेट व्हेरी एक्सायटेड.